आमी GSB हे सांस्कृतिक माहिती शृंखलेक आयचे 11वे उपाख्यानाक तुम सगळ्यांकय येवकार सांगून स्वागत सांगता। हांव डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै। आयचे हे विशेष उपाख्यानांतून आमी आमगेले परंपरेचे एक व्हड सांस्कृतिक परब अशें म्हणून घेतिल्ले शिगमो, एके शिगमोत्सव अशे ह्या उत्सवा बगे आजी माहिती आमी घेवच्याक आजी बशील आसात। शिगमोत्सव आज प्रायः गोंयांतू म्हळ्यार आमगेले कुळार हे गोंया भितरी चड आमकां पळोवच्या मेळटा आनी ताजे अणभव घेवच्या मेळटा। कर्नाटकांत बी आमगेले लोकांनी आशिल्ले कडेन थोडे कडेन आसा, जाल्यार हो शिगमोत्सवाचे कसल हाजे प्रामुख्यत कसली, हो उत्सव कित्याक मनयताची, कशी मनयताची हाजे बगे आमकां माहिती दिवच्याक आजी डॉक्टर रश्मी अनंत पै आयिल्ले आसा। तुका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत। डॉक्टर रश्मी अनंत पै म्हळ्यार ती मूलतः गोंयांतून जल्म घेतिल्ली ती आनी थंयची ती व्हड जालेली, तिगे शिक्षण थंय जालें। तशें जावन ल्हान प्रायर देखून शिगमोत्सव पळोवन ताजे वट मेळून अणभव आशिल्लो आनी ते कित्याक करताची अशें म्हणलें ती हांगा ज्ञान आसा। आज ती हांगा कोड्यालांत आसा। तिगे शिक्षण जातरी ती स्पीच एंड हियरींग म्हळ्यार एक वैद्यकीय विशया वरवीं परिणत जावन आज ती AJ इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस हांगा ती उपप्राध्यापक जावन तिगेले विशय शिकवण करता आसा। डॉक्टर रश्मी, आयचो म्हगेलो पयलो प्रश्न कसलो म्हळ्यार हो शिगमोत्सव म्हळ्यार कसलें, हे कित्या मानताची, कशी मानताची, गोंयांत आयची ताजी परिस्थिती कशी आसा हाजी माहिती आमगेल्या श्रोत्रांक पयलीं दिवका। शिगमो म्हळ्यार मुखेल जावन गोंयचे कश्टकारी समाजाचो एक लोकोत्सव। कश्टकारी म्हळ्यार शेतकार, भाटकार इत्यादी। तशी शिगमो हो शब्द कशी आयलो म्हणून सुग्रीष्मक म्हणलेले एक संस्कृत शब्द दाखून आनी सुग्गी महो म्हणलेले एक प्राकृत शब्द दाखून शिगमो ह्या शब्दाची उत्पत्ती जाला। कसं म्हणा सुग्रीष्मक म्हळ्यार ग्रीष्म ऋतूक पयलीं अशी अशी तशी ताच्या शब्दाचें उत्पन्न आसा। म्हळ्यार ग्रीष्म ऋतू येवका जाल्यार हो एक वसंत ऋतू आसता। आतां आमी जाल्यार हांगा बसंत पंचम देखून रंग पंचम तो एक वसंतोत्सव म्हणून मानतात, म्हळ्यार स्प्रिंग टायम अशी मानचे एक क्रम भारत देशांतू मस्त पूर देखून आसा। सो तशें जाल्यार हो शिगमो थंय देखून म्हळ्यार थंय त्या वेळाचेर जावं जालेले निमित्त हाका शिगमो एक शिगमोत्सव म्हणटात। आनी एक कसलो शब्द सांगू तूं प्राकृताचो? सुग्गी महो म्हण। सुग्गी मोहो प्राकृताचो। सुग्गी म्हळ्यार कसलें म्हणटा तुका, सुग्गी म्हळ्यार ह्या ग्रीष्म ऋतून तूं जावचे पीक येता पळय शेताचे पीक पीक ताजे उत्सव। आतां बदल पळोवच्या गेल्यार आतां शेत रोवचे टायम वेळ पावसांतू, तशी गोंयांतू दोन वेळार शेत रोयताची, एक पावसांतू आनी अनेक पावस जाले नंतर म्हळ्यार ऑक्टोबरांतू साधारण भाद्रपद आश्वीज जाता। ताका वांयगणा शेत म्हूण म्हणचे। त्या वेळार वांयगण खूब येता की तशी की आजच्या पुरो बट आतां तें नांव तशी व्हरला आनी आतां वांयगणा पारंपारीक जावन तो शब्द आसा। आतां ह्या वांयगणा शेताचे पीक येवचें हे ग्रीष्म ऋतून आनी हें पीक आयिल्लें तेन्ना ताजो आनंद मनोवचो म्हळ्यार सुग्गी महोत्सव म्हळ्यार शिगमो। तशें जाल्यार मूलत जावन आज अर्थ कित्याक म्हूण म्हळ्यार आमी हे प्राका देखून आमी चड लोक आमी शेतकाराक काम करनासता आशिल्ले। तो आमकां शेत म्हळ्यार प्रमुख जावन पोटा खावच्याक जावका ह्या खातीर शेताच्या कामांत आमी चड आसता आशिल्ले। आनी जाल्यार आज म्हळ्यार इतले हजार वर्सां उपरांत हो शिगमोत्सव शेतकारी कामगारी लोक हांणी मात मानतात की दुसरे समाजाचे दुसरे समाज आसाचे, दुसरे लोक आसाचे, व्यापारी लोक आसाचे, मागीर वैदीक वृत्तीचे आसाची, शिक्षक आसाची, कलाकार आसाची
आनी सगळे हे शिगमोत्सव मानता आजी. वय आतां पुराय जाण सगळे लोक गोंयाचे शिगमो मनयताचे. हां वय मात ते मनोवच पद्दत प्रत्येक गांवा प्रमाणे एक देवळा प्रमाणे एक जमाती प्रमाणे विंगड विंगड आसा. जाल्यार पुराय जाण शिगमो मनयताचे. हां जाल्यार मानयत सगळे मानयतात. वय वो दुसरो दुसरो वेगवेगळो म्हणलो मग तुवें ते कशी वेगवेगळे आसा आनी ते गोंया सगळे प्रांत्याक ती एकच नमून आसा की वेगवेगळे समयाचेर आसा की. ना म्हळ्यार आतां शिगम्यान तूं शिगमो सूर जावचो फाल्गून म्हयन्याचे शुद्ध नवमीक. हां हां आनी फाल्गून शुद्ध नवमीक सूर सुरवात जावचे. जाता. हां आनी रंगपंचम तारी ते मनयताचे. हां आतां ह्या इकरा दिसान तूं हां विंगड विंगड जाग्यार विंगड विंगड दिसार ते मनयताचे. हां आतां उत्तर गोंयांक आनी दक्षिण गोंयांक म्हणटा दराचे. हां दक्षिण गोंयान तूं ते शुद्ध नवमीक सूर जाता हां आनी पुनवे मेरेन हां मनयताचे. म्हळ्यार फाल्गुनाचे पयलें म्हळ्यार शुक्ल पक्षाचे नवमीसून पुण्णव मेरेन वय. जे आमी होळी पुण्णव म्हणटात वय त्या मेरेन एक 6 दीस आसा वय ते दक्षिण गोंयांत तूं. दक्षिण गोंयान तूं हां. आनी ताका धाकटो शिगमो म्हळ्यार सांज शिगमो म्हूण म्हणटाचे. हां धाकटो शिगमो. हां वय. हां तो समय चड आसा 6 दीस वय पूण नांव ताका धाकटो शिगमो. धाकटो शिगमो. हां जाल्यार ही उत्तर गोंयान तूं हे पुनवे सूर जावचे आनी रंगपंचमी मेरेन मनयताची. म्हळ्यार ते 5 दीस. उत्तर गोंय म्हळ्यार आमी प्रादेशीक जावन पळय खंयची जाता तरी आमकां उत्तर गोंय जाता. आतां गोंयान तूं 2 न्हंय आमगेले मुख्य आसचे. होय. मांडवी आनी जुवारी. हां जुवारी दक्षिण एक आसा. वय हां, मांडवी उत्तर एक आसा. सो मांडवी न्हंयची वयली आशिल्ल्या उत्तर गोंय. हां हां मांडवी न्हंयची तोग्गू आशिल्ल्या दक्षिण गोंय. दक्षिण गोंय. हां तशी मांडवी न्हंयची वयर वाठारांत मनयलेले ताका हां. व्हडलो शिगमो म्हूण म्हणटाची. ताका व्हडलो शिगमो. वय. जाल्यार तो आसची 5 दीस. वय पाडव्याचो कोणू रंगपंचमी मेरेन. रंगपंचमी. वय हां आतां ताका प्रमुख जावन अशें दिसकें कसलें व्हड आनी ल्हान सान तशें कसलें ना. जाल्यार तातूंत कसो म्हळ्यार एक सुरवेर आयिल्लो तो सान धाकटो हां आनी मागीर आयिल्लो तो व्हड म्हणून. हां हां तशें ताका व्हडलो शिगमो आनी धाकटो शिगमो म्हूण म्हणचें. अशी. हां आतां शिगमोत्सव अशी एक व्हड उत्सव म्हणून जालो. 10-11 दिसाचो व्हडलो उत्सवान तूं हो खंय प्रारंभ जाता कशी प्रारंभ जाता म्हळ्यार हांव नेमको जाल्यार आमी पयले दीस म्हणून घेवया सुरवेत दीस वो कशी आसता खंय मानताची आनी खंयची रितीर मानताची. आतां प्रत्येक गांवांत तूं एक सामुहीक मालिकेची म्हळ्यार एकनाल कोणाले न्हय ते पुरा गांवचे सामुहीक मालिकेची एक जाग आसता. ते एक परंपरेन राखून दवरलेलो आसता. हां ताका मांड म्हूण म्हणटाची. हां सो प्रत्येक गांवांत तशी मांड म्हणलेली एक जाग आसता. हां सो आतां हे शुद्ध नवमी सांज वेळारी गांवचे पुराय दादले मनीस त्या मांडार जमताची हां आनी थंय देवाले आवाहन करताची. आतां त्या मांडारी मांडगुरू म्हणलेलो आसता. मांडगुरू म्हळ्यार हे मांडाचे ह्या स्थळाचे दैवत. हां आतां रश्मी तूं सांगलें हे 11 दीस हो मानयताची दक्षिण गोंय उत्तर गोंय अशें तूं सांगलें. आतां पयले दिसू कितें करताची हे विशीं तूं सांगत आशिल्ली. सांगात ते पयले दिसा खंय करताची कितें करताची. आतां म्हणलेल्या प्रकार प्रत्येक गांवांत तूं एक सामुहीक मालिकेची एक जाग आसता ताका मांड म्हणटाची. सो त्या मांडारी गांवची पुराय जन म्हळ्यार पुरा दादले मनीस जावन थंय मांडार एकठांय येताची आनी त्या स्थळाचे दैवत आनी ग्राम देवतेचे आवाहन करताची. हो मांड देवळा लागीं आसता की लोकल घरा लागीं आसता की. देवळा लागीं आसता. देवळा लागीं खंय आसता. हो मांड म्हळ्यार मांडोचे. वय एक वेदी मांडोची. वेदी मांडोची. वेदी मांडोची. एक पुरा जन एक एकठांय येवचो एक जागो. हां आतां गोंयांत तूं गांवकारी हें आसा जिवनशैली आसा. हे गांवकारी सगळे गांवकार मेळटात की तातूंत. म्हळ्यार प्रत्येक घरा दाखून एक एक मनीस पूण येताच एक रिप्रेझेंटेटिव्ह. एक 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 घरा दाखून एक एकलो हे त्या दिसाक पयल्या दिसाक ते मांडार येवन पावता. आनी करताची आनी प्रत्येक घरा दाखून एक तेलवात पेटोवची आसता क्रम आसा. हां तेलवात पेटोवची म्हळ्यार दिव जळोवचो. जळोवचे. हां पेटोवचे म्हळ्यार धाडची न्हय. वय दिव जळोवची क्रम आसा. वय तू खंय जळयताची. त्या मांडार जळोवचे आसता. मांडार जळयतात पुरो. आतां मांडार जळयतना एक सगळे देवाले नमन करून एक नमनाचें गीत आसता. ताका शिवड म्हूण म्हणटात. शिवड म्हणटात. शिवड. वय शिवड म्हळ्यार तातूंत पुरा देवाचें नांव आसता. म्हळ्यार ग्राम देवताले स्थळ देवताले सीमे देवताचे पुरा नांवां तातूंत भितर घेतात. घेतात ना. वय
आतां हें एक पंचशीवट जात्रेची मागीर वाद्य वाजोवचें आसता, हां, हां. मागीर लोकनृत्य हां तशें पुरो आसता. हां आनी त्या दिसाक आतां प्रत्येक गांवांत तूं आतां शिगमो वाजयता तांकां मेळ म्हूण म्हणटाची. हां हे सगळो हो एक मेळ जाता. वय तांणी वाजताच वताच. वय. खंय वतात तांणी? वय त्यात मेळा आतां कशें आसता म्हळ्यार प्रत्येक गांवांत एक समजा एक 20 जण आसात मेळ वाजोवच्याक, हां. तांकां खेळगडी म्हूण म्हणचें. हां हां खेळगडी. खेळगडी. हां सो तांकां आतां एक गांवांत तूं एक वाठार म्हळ्यार एक वांगड म्हूण आसताची. हां म्हळ्यार वेगवेगळे वांगड म्हणून वांगड आसतात आसताचे, वय. एक गांवकारी भितर. वय एक गांवांत समजा 5 वांगड आसाचे हां. आनी खेळगडी समजा एक 25 आसाचे. हां तशें तांणी ह्या शिवड आशिल्ल्या दिसाराची खंयची वांगडान तूं कोण वाजोवका ते अशें म्हणून पुरो वांट करून घेतात. करून घेताची. हां आनी तांणी घरा वतात. घरा वताची. हां घरा वचून कितें करतात तांणी? वय आतां घरा वचचें म्हळ्यार कशें आसता प्रत्येक गांवांत तूं म्हणलेल्या प्रकार गोंयांत तो शिगमो सगळे कडेन आसता जाल्यार ती मनोज पद्दत विंगड आसता. तशी थोड्या गांवांत तूं शिगमो एकच दिवस आसता, थोड्या गांवांत एक 4 दिवस आसता, थोड्या गांवांत 3 दिवस आसता. सो ज्या गांवांत तूं शिगमो एक दिसा पयलीं चड आसता थंय घर खेळचें म्हूण आसता. हां मग घरा वचून खेळचे. घरा वचून खेळचें. वय सो मेळ हें म्हळ्यार पुरा वय तो सगळो एक मेळ सगळो जाता. एक मेळ हय. प्रत्येक घरा वाद्य वचून सगळे वाजयतात. वतात. वय हय, हय. सो आतां घरा वतना घरा मुखार आंगणान तूं हांकां स्वागत करचें, खेळगड्यांक स्वागत करच्याक एक तुळशी येद्राक एक दिवो जळोवन दवरलेलो आसता हां आनी तांणी प्रत्येक घरा मुखार वचून मेळ वाजयताची. आतां हातूंत कसो आसता म्हळ्यार मेळ खेळगड्यांतलो एकलो वचून घरचे घरकान्नीन म्हळ्यार घरची यजमान वय तांगेल्या हातान एक खेळगड्या हातान तूं एक पोळेरान तूं दिवो अशी उरता की तो? वय अशी दिवो आसता. वय अशी धरतात की तांणी कशें धरतात तांणी तो? अशी दिवो हां त्या खेळगड्या हातान दिवचे. हां त्या हातूंत एक दिवो, पानविडो, हां तांदूळ हां आनी गोडाक कुडको हां ते आसता. हां तागेल्या हातान दिवचे. तो घेवन कितें करते घेवन? तो घेवन त्या तुळशी मुखार वचून तुळशी सुत्तू तांकां नाचयता. एक परिक्रम करता. परिक्रम करता. त्या वेळी तांगेले करतन एक पर्टिक्युलर वे आसता. एक नृत्य करूनच ताजी परिक्रम करता. करताच तो नृत्य करत आसता. वय ताका विशेष पद गीत म्हणचे आस की? वय तातूंत पद आसचें म्हळ्यार एक 2 ओळींचें पद मात्र. हां 2 पंक्तीचे. वय 2 पंक्तीचें पद मात्र. काय एक तुका याद आस की खंयची 2 पद आसतात? वय ताका घुमट गिमट बीन वाजता की? घुमट, शामेळ, ढोल सगळें आसता. वय एक याद असल्यार एक 2 पंक्तीचे एक पद सांग पळय. तांगेली रीत नीती एक. वय आंब्याची सावली चिचेवर राम तुझे ध्यान मन सीतेवर हे घमची कटर घम मागीर तशें तें वाजता वता. ते होड डोलार मारतात. वय हां ते पंक्ती पुनरपी सांग बरी दिसली म्हाका. सांग ते. वय आंब्याची सावली चिचेवर राम तुझे ध्यान मन सीतेवर. तशी आंब्याची सावळी चिंचेर कशी पडटा तशी ती रामचंद्राले सावळी सीतेवयर आसता. अशी एक ताका संबंध म्हळ्यार एक मनुष्य मात्र न्हय दैवी संबंध बी ताणें दवरून घेतिल्लो आसा. मनुष्याक सहज आसता, प्राकृतीक सहज आसता सावळी पडची, तशीच एक दैवी संबंध दवरून घेवन देवाले भगवंताल तातूंत भितर ताणें एक आव्हान करताची अशें म्हण दिसता. आनी तो कितें करता मागीर? मागीर तो एक त्या पोळरान नाच कोण जातरेची नृत्य कोण जातरेची वापस त्या घरकान्नीला हाता दिता आनी तिका सुख समृद्धी आरोग्य पुरा लाभो म्हणून एक आशीर्वाद दिता. तो एक आशीर्वाद दिता. तशी प्रत्येक घरा मुखार अशी मांड जाता म्हळ्यार मेळ जाता आनी मागीर तांगेल गांवांत तूं जेवण आसता, प्रत्येक घरान तूं जेवण आसता. सो हातूंत वापस ह्या खेळगड्यांक वांटून घालताची. वय एक 5 जाण हातूंत तुका त्या घरान वय तशी अशें म्हळ्यार आसतल्यार हे पयले दिसाक एक व्हड एक संदेश म्हणटा सी म्हाका दिसता. कितकी म्हळ्यार सगळे वर्स काम करून तागेले शेतांत तांगेले स्वार्थ आसता आनी ते शिगम्या वेळार हें सगळें पार करतात. वय हे सगळें पार करून ही शीम पार करणे म्हणून सगळें ती एकठांय जातात एकमेका. वय हां एकमेक जावन तांणी वांट करून घेवन वेगळे वेगळे घरा वचून बरेपण मागताचे. वय अशी एक सामाजीक जिणेचे एक भोव एक सुंदर एक रचना हे गोंयांत म्हाका दिसता भारी प्रकाशन आशिल्लें एक क्रम अशें म्हण दिसता. वय 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 हां बरें बरें.
आतां अशें जाता तरी मागीर दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा कितें जाता वय आता हे घर घर खेळ असताना पुराय घरांत तो गांवची पुराय घर जावता रे हो मेळ चालू असता हां म्हळ्यार घर चड आसतलें 4-5 दीस जाता चड दीस जाता वय आनी तशीची आता खंयच्या गांवांत एक दीस शिगमो असल्यार हां थंय घर घर खेळची पद्दत ना हां थंय मिरवणूक वता हां वय मिरवणूक म्हळ्यार त्या मिरवणूक देवळात सुरवेर परिक्रम काडटाची हां म्हळ्यार ही मेरवणुका म्हळ्यार मेरवणिका मेरवणीक म्हणटा मेरवणीक म्हणची वय वय ती देवळा लागीं सुरवात जाता वय सुरवेर देवळा लागीं जाता कशी देवाक व्हरताचे एक एक परत वापस देवळा प्रमाणे गांवा प्रमाणे तेव्हाय विंगड विंगड प्रथा आसता पण व्हरतना कित कोणा व्हरता पालंकेन देव आसता पालकी व्हरताची हां पालकीर देवा बसून वय सो लोक ताजे वट मेळन अशी थंय एक परिक्रम जाता देवळा ते देवळांत उरता वय देवळात तूं जाता हां ते गांवां वचना लोकल घरा वचना ना घरा वचना बट परिक्रमेक वता परिक्रम गांवाच परिक्रम काडता हां गांवा परिक्रम वय, काडटा ते बी आसता वय आतां हे परिक्रमेन तूं पालकी देव सयत जाता आनी कितें पुरो आसता वय ह्या पालकेन तूं तोरण आसताची हां तोरण आसता म्हळ्यार पालके वट पालके वट तोरण आसता हां. मागीर गुडी म्हणलेलो आसता हां आतां गोंयांत तूं हे शिगमो उत्सव कशी मुखार वता म्हळ्यार आमी एक हाजे ते एक भारी एक कुतूहल हाजेर आसाची रश्मी आतां हे मेरवणीक जाता रे ते देवळाचे एक एक फावटी गांवांत सगळी परिक्रम जाता आनी थंयक ते अंती जाता वय हां आनी ते तांगेलो तूं दुसरे परिकर आसाची म्हणे काले परिकर आसाची कितें ते परिकर व्हरतात आनी एक हें म्हणलें तूं कसं म्हणटा गुडी 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 म्हणलें हां गुडी म्हळ्यार एक बड्डे आसता कोंड्या बड्डे आसता लांब बड्डे एक लांब बड्डे आसता गुडी म्हळ्यार एक विजयाचें प्रतीक ओ विजयाचें प्रतीक वय तशें ताका एक बड्डेक एक आंगवल आसता वयर दाखोवन आनी ताका अब्बलें फूल गुंडाळलेलें आसता तशीची तोरण आसता हां तोरण म्हळ्यार ते चिकेची हां वय दोन बड्डे मध्ये आमी घराक पळय तोरण तशें तोरण आसता मागीर तोपशी म्हणलेलो आसता तोपशी म्हळ्यार वापस एक बड्डीशी आसता लांब बड्डी वापस त्या तशीच एक विजयाचें प्रतीक म्हणून आनी हे प्रत्येक गांव म्हणलेल्या प्रकार गांवांत तूं विंगड एक हे वांगड आसताची प्रत्येक वांगडाची एक एक तोपशी आसता ओ तांगेल तोपशी घेवन येता वय तांगेल एक सांकेतीक जावन सांकेतीक तशीच ही रानफुलाचे घोस आसताची म्हळ्यार खूब तेन्ना फूल जावची वेळो वय रानफूल पुरो घेवन येताची आनी ताजे एक हें जाता हां बरें मागीर एक एक कडेन मोरपिसाची गुच्छय आसताची ओ हो मोरापाकाचे वय सो त्या वेळार हे सैमाजपुरा श्रीमंत कायदा कोचपुरात आनी तुका ह्या मिरवणीन पुरो आसता बरे विचार न्हय म्हळ्यार शिगमो म्हळ्यार प्राकृतीक मेलची फुलां आसताची मागीर लोकाले विजय संकेत आसता मागीर तांगेले एक अस्मिताय आसता वेगळे वेगळे वांगडाची आनी कितें म्हळ्यार म्हाका दिसता ही फकत हें परत घेवन राबताची हें आमी देवाक घेवन करताची आमगेलो सांगात भगवंत आसता देव आसता आमगेलो तो आमकां केन्नायची आमगेलो मेळटा अशें म्हण आनी कितें जाता कडेन आतां हें पुरा सगळ्या गांवांची परिक्रम जातरेची वापस मेळ मांडार वता हां परतून थंय मांडार वता तो मूल मांडलेलो सुरवेर शिवड सुरू केलेलो थंय आसता आतां वापस मांडार वापस येतरेची शिवड वापस आसता हां हां थंयची वय आतां हें शिवड गायतना शिवड म्हणल्यार प्रकार पुरा देवाक आवाहन करचें वय त्या वेळार कांय जाणांक चिके शुद्ध हरपूच आसता म्हळ्यार एक आंगार येवचें म्हण म्हणटाची हें पुरो आसताची वय ताका गोंयांत गडे म्हण म्हणटाची वय सो आतां गड्यांक तांणी एक एक पण ताका खंय धांवताची एक एक गांवांत खंय की स्मशान भुमीन थंय वताची तेवय आसा तशें तांकां मागीर एक लागीं आशिल्ल्या तळ्यान तुज्या पाणवट्यार वचून न्हावन वापस देवळां शुद्धीकरण करचें मागीर आतां देशांत खूब कडेन ह्या वेळार एक होलिका दहन हें करचें आसा हो क्रम हे शिगमो भितर आसता की कांय देवळांत तूं आसा कांय देवळांत अशी आसा हें अशीच आतां गडे आशिल्ले त्या वेळार थंयची होलीक पेटोवचो क्रम आसा तेन्ना पुरा गांवांत दाखून पोरणी पुरा मड्डल हें लाकूड सुपारी माड्डी म्हळ्यार पपळ माड्डी व्हरची हें क्रम म्हळ्यार आमी गोंयांत देखून येवन 500 वर्सां संपल्यान जालें रे आमी हो क्रम आज बी दवरून घेतला आमगेलें मूल गोंयचें हें म्हणून आमकां तें दिसता हें परत लास्टाचें हें लास्टचें
प्रायः म्हाका दिसता कितें म्हण म्हळ्यार मनशान तागेले मना भितर आशिल्ली आशा दुराशा वय काम आनी वायट गूण वाईट पुरो. विचार वय हें पुरो लासून घेवन एक परिशुद्ध दावका शिगमो वेळार हे चांग वेळार ताणें परिशुद्ध दावका म्हणल्यार एक तांतू भितर आसा की म्हण दिसता. आनी हे पुराण काणे प्रमाण तागेले हिरण्यकश्यपून तागेले हाका ध्रुवाक हें जावचे खातीर ते होळिकाले दिलेले ताका मात कांय जायना अशें म्हणल्यार एक काणी आसता. वय हां हें जाता तरी मागीर अखेरीत कसो आसता वय शिगमोचे अखेरीत अंग कसो आसता. आतां एक 3 दिसार एक एक देवळान तूं आतां 4 दिसार जाल्यार इतल्यार जावन वता मागीर एक सत्री जो घेवचे क्रम आसता. सत्री म्हळ्यार सातें साते वय वय सो कांय देवळान तूं कशें आसता सुरवेर ताजे फुडें एक दिवज लावची म्हूण आसता. दिवज लावचे म्हूण आसता. दिवज म्हळ्यार अशी माते दिवो हां जळोवच्यो हां ते कुमारीक चलयांनी हां ते एक पंथाक देवळांक हां हे दिव जोडोवचे आसता आनी सकाळीं फाल्यारी देवळा सुत्तू काडचे आसता. हां फाल्यार येवन सगळ्यो चले चेडवान हां देवळा सुत्तू काडचे आसता. अशी दिव जळचे आसता. वय हां. 5 हाजे माते दिव घेवन अशीच ताका 5 हें आसता. वय आतां आमी 5 हाजे हाडल्यान आतां ह्या कारणां खातीर तूं 5 हाजे हाडा हांगा. वय वय हां हाजे 5 आसता ताजे उद्देश तो वय अशें 5 घेवन हाता अशें घेवन हां देवळा सुत्तू 5 परिक्रम काडचे आसा. हां हां तशीच देवळा भितरय 5 परिक्रम काडचे आसा. हां वय आनी आनी तातूंत कितली जाण मेळटा ताची तांतूक गांव आशिल्ले कुमार एक्चुअली पुराजन आसताची. अशी घेवन वतात ते सगळे. वय वय हाजेसून व्हडले आसतात की दिवे हाजेसून वडय आसता. आसतात. वय 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 5 आनी 5 करचे आसता की 25 म्हळ्यार 5 मात्र आसता. आनी एक हाक एक धोरच्याक एक हँडलय आसता. म्हळ्यार ते वतना देवळा सुत्तू वतना ते पानबीड दवरचे आसता प्रत्येक पानबीड देवाक. दवरचे वय आसता. वय अशी असलो एक दिवो आनी तो मनशान तांगता गेले हाजे प्रमाण दवरचे की एकल्यान रुपयाच्यो एकल्यान भांगराच्यो अशें म्हण आसा की बदल जावन ते मातेचे आसूंक मातयेचे आशिल्ले. आसता. आतां थोड्याचीच वेळ मातयेचे जाता. म्हळ्यार भुंयचे वय. कुणा आमकां आयिल्ले माती म्हणून, वय. आमगेले मूळ हे वय आनी ते एक व्हड विचार आसा. वय अशी हे दिव हाका दिवजो म्हणचे म्हळ्यार दिवजा दिवजा वय अशी दिवज जातली आनी ते मागीर ते चल्यांक हां आनी चल्यांक गुडी बांदूची म्हणून आसता. ते ओळ सांगलें तुवें. वय हां ती गुडी परतून आतां ते चल्यांक आनी चलयांक खातीर ते एक विशेष हे कार्य कांय विशेष उद्देश आसता की तातूंत. वय एक पळोवचें गेल्यार एक सामाजीक सांस्कृतीक अशी विचार केल्यार हां. पुडी पुरा इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार ना आशिल्लें. ना. पुरा काळोख आसता हय, आशिल्लें. हय. आनी गांव व्हड आसता आशिल्लो चेडूं मस्त आसता आशिल्ली. कोणाल घरकड कोण आसा कितली चेडूं आसा कोणाकय गोत ना आसता आशिल्लें. थंय लायक घेताच. वय थंय त्या दिव्या उजवाडांत मस्त एक 100 जाणां दिवे पेटयल्यार समा उजवाड जाता. दिव जळयल्यार समा उजवाड जाता आनी खंयचे कोणाल चल्लो कोणाल चल्ली म्हूण दिसता म्हणून. त्या वेळार एक सादारण एक म्हाका दिसता एक सोयरीक करची म्हणटा पळय लग्नाक एक प्रयत्न करचे. वय एक प्राय चेल्यान ताजी एक सुरवात तशी. वय वय तें धोवन रावचें वय. आनी चेले चेडवान हें धोवन रावचें आनी ते देवाल मुखारी जावचें. वय 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 देवाला आशिर्वादान जावचें देवाल म्हणून. वय. आशिर्वादारी जावचें अशें म्हणून आनी तांकां मागीर नेक्स्ट इयर कोणाक लग्न जालें नासता की ना म्हळ्यार ते सुरवेर 5 वर्सां दाखून स्टार्ट सुरू करताची. हां. दिवस पेटोवच्या नाजाल्यार गुडी बांदूचे आनी मागीर ते प्रतिवर जाय जाल्यार पेटोव येता लाव येता पेटोवच म्हळ्यार जळोवचें, जळोवचें. आनी मागीर नाजाल्यार वाळडीक जातराची हां तेन्ना दाखून वापस सुरू करचें परतून आसता. वय हां. आतां वाळडीक जातना चल्ल्यानय बायलेल वट्टू तागेले परतून दिव येवचें जळोवचें आसता. वय ताण परतून धरचें आसा कितें वय चल्यांक एक विंगड आसता तांकां एक विंगड एक कोंड्या बडेचे एक हां, फ्रेम दुसरें एक आसता करतात. हां, आनी तांणी माथ्यार दिवस दवरचे चल्ल्यान दवरचे आसता. चेल्यान म्हळ्यार घराचें काम पुरो कर का म्हळ्यार कितें ताका एक प्राय एक हें आसा संदेश आसता सो सुरवे वयले फर्स्ट पयली वर्स मात्र हें आसता चल्यांक म्हळ्यार तागेले वाळडीक जाल्ली म्हूण तशी. वय ते एक आतां आमी शिगमोचे हे सगळे संभ्रमाचे अखेरीचे हंताक येवन पविल आसता. वय अखेरी कितें जाता शिगमो कशी अंत जाता. वय हां आतां प्रत्येक गांवांक कशें आसता म्हळ्यार एक गांवचे उत्सव जालो म्हळ्यार तिलक लावचे हां तिलक लायतरी वय एक प्रथा आसता. हां हां पुढे कशें आशिल्लें म्हळ्यार धूळ मातयेची धूळ जमनीर धूळ कारण आंगार लावचे. हां ते मुक्ताय वय वय आनी मागीर ताका तिलक लावचे म्हणून आतां ते माते धूळ जावन उगून मागीर नॅचरल कलरचे हळद तें पुरो आयले आनी आतां गुलाल. आतां गुलाल लायचे. हां गुलाल लायतना दुसरें कशें हांव एक आयकलो ते तुगेले ते सत्री घेवन भोंवचे क्रम आसा की. वय थोड्या गांवांत सत्री घेवन भोंवचे क्रम आसा. हां हां
म्हळ्यार छत्री म्हळ्यार अपस एक विजयाच प्रतीक विजया प्रतीक आणि छत्र असतं छत्री म्हळ्यार छत्र हां, छत्र सो आमी असतं. देवाल छत्री देवाल शाळे छत्र पोंदा शाळे आसाची म्हणून असाची. तशी अशी सगळे वट मेळणं मागीर परतून रंग घालताची त्या वेळार गुलाल घालतात. गुलाल घालतात. गुलाल मात दुसरो रंग घालनाचे. ना बिंगट रंग घालनाची आणि सगळ्याची समाजात लोक मेळतात की ते चेल्या रडू मात करतात चली मात्र असता चेले मात्र असतात अशी रंग आतां हो उत्सव सरकारान कसलं स्थान दिलां आमी अखेरचे प्रश्न मी गेलो सरकारान हाका कसलं स्थान दिलां. आता 1989 दाखवून हां. शिगम्याक हां. राजकीय परब म्हणून एक स्थान मेळ्ळां. हां. त्यातून दाखवून शिगमो गांवांत साजरो करची मात न्हय हां. जाल्यार प्रत्येक तालुका हाजेरी स्तरारी राजकीय स्तरारी आसता हां. ताका आपस मिरवणूक आसता. हां. आमी आतां टॅब्लो पुरा म्हणटा अशी तें पुरा आसता. हां. सो तांतूं कशी म्हळ्यार आतां आजची पिढीक पुरा शिगमो कशें आशिल्लो ताची परंपरा हें पुरा कसं जाल्यार गोत्त आसना. आनी चड जावन चडान चड लोक आतां शिक्षणाक हाका ताका म्हणून भायर वचून शहरांत आसाची. तांकां हें पुरा सांस्कृतीक पुरा टॅब्लो थ्रू मिरवणूक कळटा. अशी सरकारान कशें कर्नाटका भितर आमगे नवरात्री दसरा म्हण आसा तशीच शिगमोत्सव म्हणलो एक राष्ट्रीय स्तरात एक स्थान दिवन सगळे राज्यांतू वेगवेगळे गांवांतू वेगवेगळे दीस शिगमोत्सव करतात. हाका सरकाराचो आशिर्वाद आसा सरकाराचे आर्थीक सहाय आसा आनी सगळे लोक मेळटात आनी हो रस्त्यार येता गांवांचे रस्त्यार येता अशी शिगमोत्सव मानून घेवन एक व्हड एक परब म्हाका दिसता थंय एक अंती जाता हाचो. आनी शिगमोत्सवा बगे आनी हांगा येयला तुका कांय खबर आसा की म्हळ्यार गोंयांत देखून हांगा सकयल येयला काही आयकून वतस की आतां म्हळ्यार कोस्टल बेल्टारी थोडे कडेन आनी आजी करताची खंय एक पळयलास की उत्तर कन्नडांत तूं कारवार अंकोला कुमटा त्या सायडान आसा. तशीच हांगा उडपीन तूं मंदरकी मंदरकी कडेन आसा. वय वय थंय आमगेले कुणबी समुदायाचे आज बी हें घेवन लायक बरे तरेन शिगमोत्सव करताचे. आनी एक मंगळुरांत तूं एक एडपदव भितर शक्तीनगरांत तूं करता गोंयांत करता शीच साजरो करता म्हूण ना जाल्यार एक ताचो एक भाग आसा हांगाय आसा. तुका अंतीम जावन तुका कसं एक संदेश दिवचेस की लोकांक शिगम्या बगे कितें सांगता शिगम्या निमित्त कितें कसलो मॅसेज कितें आसा आमकां. शिगम्याची मेन मुख्य म्हळ्यार आमी एक आमगेले सैमाची एक गिरेस्तकाय श्रीमंतकाय आमी केन्नाय राखून दवरका. आनी प्रत्येक खंयचें काम सुरू करचे फुडें आमी एक उल्हासान आनंदान तें सुरू करता म्हणून. हय म्हळ्यार शिगमोत्सव म्हणून म्हळ्यार एक दैवीक कृपेचे उत्सव. सैम म्हणून म्हळ्यार प्रकृती ओटू मनशान जीण करून येवन ताजी ओटू मेळून येवन तें राखून घेवन आमगेमी बरें जावका तें प्रकृती बरी जावन वांचून येवका आमगेले सुतशील लोकांनी पुरो बरें जावका. त्या वेळार आमी सगळे आमगेले द्वेशी हें विसरून घेवन ओट मेळ्ळें एक व्हड परब मानका तेन्ना देव आमकां बरें करता अशें म्हळें हें आसा. अशी शिगमोत्सवाचे अखेरचे संदेशू आमी सगळे श्रोत्रां मुखारी हांगा रश्मीन दिलेलो आसा तिकाय हांव धन्यवाद सांगता. आनी सगळे श्रोत्रकांक धन्यवाद सांगून आमी GSP तुमकां धन्यवाद सांगता.